नमस्कार. नमस्कार. आयच्या ह्या फोन इन कार्यावळींक पणजी दूरदर्शनच्या सगळ्या दर्शकांक नामदेव नायकाचो माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय आसा कोंकणी नाटक. आमचे मदीं आसा गोंयचे नामनेचे नट भोवमानादीक प्रशांत सतरकार, जांकां कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळ्या कोंकणी माचयेचेर वावरले उपरांत. आयज गोंय सरकारचे कला सृजन युवा सृजन हो पुरस्कार तांकां मेळ्ळ्या खातीर पणजी दूरदर्शन केंद्राचे वतीन तांकां खासा आमणे आमी दिल्लें आसा. बाब, आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां येवकार, स्वागत. नमस्कार. आयची कार्यावळ फोन इन आशिल्ले कारणान दर्शकांक विनंती आसा तांणी जे आमचे जे स्क्रिनाचेर आसा ते नंबर पळोवचे आनी फोन करून कोंकणी नाटक ह्या विशयाचेर भोवमानादीक प्रशांत बाब सतरकार हांकां प्रश्न विचारतात. आमचे फोन नंबर आसा 222-2424. नंबर परत एकदा आयकात, 222-2424. आनी दुसरो नंबर आसा 222-5204. 222-5204. दर्शकांनी मुजरत कोंकणी नाटक ह्या विशयाचेर आमचे मदीं आशिल्ले आयचे मार्गदर्शक, एक गुणी नट, एक गुणी दिग्दर्शक, जांणी साबार वर्सां गोंयच्या रंगमाचेर आपले खाशा अशे अभिनयान आपलो एक वेगळो असो ठसो दर्शकां मदीं उमटलेलो आसा. तर आयच्या ह्या कार्यावळीक प्रशांत सर तुमकां परत एकदां येवकार, नमस्कार. दर्शक प्रश्न विचारचे पयलीं सुरवात करुया तुमच्या पुरस्काराक. तुमकां युवा सृजन हो पुरस्कार प्राप्त जालो. हो पुरस्कार मेळे उपरांत तुमच्यो भावना कितें आनी हो पुरस्कार मेळपाचें श्रेय तुमी कोणाक दिता? म्हणजे पुरस्कार मेळ्ळ्यार खूब उमेद जाली म्हाका एक म्हळ्यार. आनी ही सगळी तळमळी केल्ली इतले वर्सां करतालो ताजें म्हाका श्रेय मेळ्ळें. हें श्रेय प्रत्येक म्हाजोच पुरस्कार न्ही म्हाकाच न्ही तर हो प्रत्येक गोंयच्या प्रेक्षकाक हो पुरस्कार. अरे वा. कारण तांकां लागून म्हाका हो मेळ्ळो. कारण ते नाल्यार आमी नाटक करूं शकनाशिल्ले. बरें. तांकां लागून हो म्हाका मेळिल्लो व्हडलो पुरस्कार. तेन्ना हांव म्हणजे प्रेक्षकाचे खूब उपकारी आनी मुजरत म्हजी ती नाटकां पळोवपाक येतात आनी प्रतिक्रिया सांगतात, बरें वायट सगळें सांगूनय वता. आनी असोच तो मोग आमचेर तांचो आसूनी अशें हांव तांचे कडेन मागतां. म्हणजे कोणी तरी म्हाका अशें एक प्रश्न केल्लो की तूं असो जागरण कशी पचयता. एक प्रेक्षकान प्रश्न केलो, जागरण कशी पचयता. तर हांवें ताका सांगलें म्हजे कडेन एक टॅबलेट आसा. ते खंयचे काय म्हणूंक लागले, टॅबलेट खंयची आपल्याकय जाय. म्हणजे तुका ती बऱ्या पडचें ना, कारण म्हजें नाटकाक जागरण करता ना. आपूण म्हणलेलो चवथीक एक जागरण करता, गणपती 5 दिसांचो 5 पायता आनी दुसरें नरकासुराक एक जागरण करता म्हणून. हांवें म्हणलें तुका उपयोग ना, तरी सांग म्हणलें आपूण घेता. हांवें सांगलें प्रेक्षक टॅबलेटीचें नांव कितें? हांवें सांगलें प्रेक्षक. अरे वा. ही म्हजी टॅबलेट, तें म्हजें वखद. तेंच वखद हांव घेवन आजून सुद्दां आसा, तांकां लागून आसा. आनी तो पुरस्कार हो तेंचोच, तांकां मान. आनी म्हाका दिग्दर्शक लागले, म्हणजे लेखक आनी म्हज्या घरच्यान सगळो म्हाका आदार केलो. हो सगळो तांकां श्रेय वता. तुमी नाटकां करतात आनी नाटकां करून आनी कितें करतात तुमी? म्हणजे तुमचो जो वेवसाय आसा, आमी पळयता खुबशे नाट्य कलाकार हो एक फावल्या वेळान नाटक करता. तुमी कितें करता फावल्या वेळांत? नाटक आनी बाकीचे कितें पोटापाण्याचो वेवसाय? न्ही, नाटक हें करता आनी म्हजें एक ल्हानशें कुळागर आसा, हांव तेवूय पळयतां. म्हणजे हेजे बदला म्हणजे जेन्ना म्हणजे तेवूय एक म्हाका करून दिसता. कारण एक झाडां रोवन म्हाका अशें त्या खातीर हांवें अशीं केळीं रोयल्या, काय सुपारी झाड लायल्या, अशें तेवूय हांव फावल्या वेळार तेवूय करता. हांव म्हणजे हें करिना. हय, पूण नाटक हें म्हजो पूर्ण वेवसाय नाटक. हाजे भायर आनी हांव जोडूं आसा, ताजेरूच पोट भरता, ताजेर म्हजो संवसार चलयता. सगळो ताजेरूच सगळें. म्हाका दिसता हांव समाधानी आसा. हय.
कोंकणीक नाटकांक मराठी नाटकांक बाकीच्या हिंदी नाटकांक आमी खुबशे नट पळयले जे आपले उदरनिर्वाह आपले पोट भरपाचें ते नाटकाचेर अथवा पिक्चराचेर करता. तियात्रांतले कांय कलाकार पूर्ण वेळ तियात्रिस्ट आसा आमी पळयल्या, पूण नाटक आनीक आपलें पोट भरपाचें पूर्ण वेळ पोट भरपाचें साधन आसूं येता अशें म्हाका दिसता. तुमी आनीक एक दोन नांवां आसतलीं दिसता न्ही. तुमी आनीक म्हाका दिसता राजदीप नायक बाकीचे सगळे कितें ना कितें तरी दुसरो वेवसाय कोण बँकर आसा कोण टिचर आसा म्हणजे पूर्ण नाटक हाजेरूच तुमी कसो कितें विश्वास धरून रावल्या दॅट टू कोंकणी नाटक ज्या जाग्यार आमकां विशय आमी फुडें व्हरुया. प्रश्न आयला फोनीन आशिल्ल्या कारणान आमी प्रश्न हें घेवया तो पयलीं घेवया. बाय मारिया फर्नांडीस हांचे कडल्यान नुवेच्यान आयिल्लो आसा. बाय आयच्या ह्या फोनीन कार्यावळीक तुमचो स्वागत येवकार. विचारा तुमचो प्रश्न मारिया बाय. नमस्कार. नमस्कार. म्हणजे ल्हानशे दोन प्रश्न. पयलो प्रश्न म्हणजे कट जालो बाय. आयपा येता? हय हय आयपा येता? येता सांगा सांगा. आनी पयलो प्रश्न म्हणजे तुमची नाटकां कोंकणी आनी आमचे कोंकणी तियात्र हितून मध्ये जायते अंतर आहा. आनी तुमी ती नाटकां कोता तितून जायती समजणी मेळटा आनी बरी आनी हांवें भुरगेपणां खूब चोयल्या हे एरिया म्हणटा जायनाय. तियात्र चड जाताय नाटकां चड जाताय पूण आमच्या तियात्रांक कित कोताय थंय हेडकाट आय सरकाराची आनी आमी मनशां आमची कूड आनी कुडीचे सांदे सगळे पवित्र आनी ते कितें ते कुडी वयल्यान सांद्या वयल्यान ते पोजडी कॉमेडी कोताय पोजडी उतरां उलयताय हें बरें दिसना. आनी तुमची नाटकां बरी मर्यादेची जाता तरी हे भाशेन आमचे मदें कित्याक अशें जाता ते चोय. तुमी तुमचो प्रश्न कळ्ळो बाय. तांचो प्रश्नाचो उल्लेख आसा तांणी कोंकणी जी नाटकां जाता ती नाटकांक जायती समजणी मेळटा जायतें गिन्यान मेळटा बरो बरो तातूंत मेसेज मेळटा संदेश आसा. हें कशें शक्य आसा काय म्हणटा ती कित्याक लागून हें शक्य जाता काय म्हणून म्हणजे तियात्रांक मेळना म्हणटा ती तियात्र हो आमी आमचो विशय न्ही आमी नाटकांक ही समजणी कशी मेळटा हाजेरूच उलोवया. म्हणजे आमी नाटक जेन्ना लेखक बरयता आनी त्या नाटकांत म्हणजे चित्तान दिता खंय तरी आमी मॅसेज दिवं जाय नाटकांतल्यान. म्हणजे प्रत्येक आयच्या भुरग्याक जावं तरणाट्या जावं एक घराण्याक म्हणजे एक फॅमिली आसता ताका आमी खंय तरी मॅसेज दिवप हें चिंतून आमी नाटक घेतात फुडें. नाजाल्यार अशें जाता की नाटक केलें जावं कॉमेडी केलें जावं फार्सिकल केलें कितें आपल्याक मेळ्ळें हो प्रश्न प्रेक्षकांक पडटा. म्हणजे प्रेक्षक आसता वता खरें पूण वतना कितें घेवन गेले आमी कितें घेवन गेले हो प्रश्न मोठो आसता. त्या खातीर आमी ताका शक्यतो कितें मॅसेज दिवं जाय हो संदेश आमच्या नाटकांतल्यान दिवं जाय आनी नाटकांत संदेश दिले उपरांत खंय तरी तें सुदारणा जावं जाय अशें म्हाका दिसता. देखून आमी नाटकां करतना एक विचार करून करता कितें संदेश मेळूं जाय. खंय तरी 100रांतले एक 25 लोक सुद्दां नाटकांतल्यान सुदारले की आमकां एकदम अशें बरें दिसता समाधान दिसता. म्हणजे आमकां केल्ल्याचें समाधान मेळटा. हय हय बरें. म्हाका दिसता नाटक विशेश करून मातृभाशेंतल्यान आमी जेन्ना जाता तें हांगसरल्या भौसाचें एक प्रतिनिधीक रूप आसता. भौसाच्यो समस्या त्यो श्रीमंतांच्योय व्यथा आसूं येता गरिबांच्योय व्यथा आसूं येता एखादे इम्पॉर्टंट प्रश्न आसूं येता. हे प्रश्नाक उत्तर दिवपाचें प्रत्येक जाण प्रश्न घेवन जगता आनी प्रश्न घेवन जगता आसतना प्रश्नाचें उत्तर तो खंय ना खंय तरी सोदीत आसता. घडये खाजगी जे प्रश्न आसतात ते प्रश्न कोणाकूय विचारले जाल्यार एक वेळ उत्तर मेळना.
पूण नाटकांत प्रातिनिधीक रुपांत हय ते प्रश्नांची उत्तर उत्तर मेळटा जेणे करून जगणें हें आमचें बरें जावचें आनी नाटक हें एक प्रभावी माध्यम आसा समाज सुदारपाचें समाजाचें एक धंगोपंग जी आसता ज्यो उणिवो आसता अथवा जें कितें बरें आसता ताजें एक माचयेचेर सादरीकरण करून समाजाक जें कितें उणें आसा समाजाक खंय चुकता ताजेर बोट मारून चिमटे काडून समाजाक सुदारप हें नाटकाचें विशेषता लेखकाचें काम आसता लेखक बरे पद्दतीन समाज एक सुदारक आसता पूण तो घरा कडेन आसता तो पुस्तकां बरयत आसता आनी हें नाटक जो कलाकार आसता तो आपल्या अभिनयांतल्यान आनी खुबश्या प्रेक्षकां मुखार तें सांगलें म्हणटकीर घरा वता आसतना निश्चितच जे जे प्रश्न आसा हुंडा बळीचे आसूं दारू पिवपाचे आसूं व्यसनाचे आसूं राजकीय आसूं जे जे जाग्यार समाजाक गरज आसा कसले तरी उपदेशाची म्हाका दिसता नाटक आमचें कोंकणी नाटक हें बऱ्याच प्रमाणे यशस्वी जालां आनी सोंपे भाशेन कळटा आपली भास आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता मारीबायक तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर तुमकां योग्य तें मेळिल्लें आसा आमी फुडलो प्रश्ना कडेन वचुया पूण ताचे पयलीं म्हजो प्रश्न आशिल्लो पूर्ण वेळ नाटक दॅट टू कोंकणी नाटक एक इल्लोसो गोंयचो वाठार हे वाठारांक नाटकां हौसी नाटकां खूब जाता पूण प्रायोगीक नाटकां जी पयलीं जायनाशिल्लीं कोंकणी रंगभुमी ही जावं मराठी रंगभुमी गोंयची आसा ही सगळी हौशीच आशिल्ली शिगम्यां करप जात्रेक करप आनी जो मेकअप फासलो वर्सभर तो मागीर परत तो कलाकार लायन आशिल्लो आज हो कलाकार वर्सयभर तोंडाक मेकअप करता रंगदेवतेची बरीच तो सेवा करता तुमकां जे तरण्या वयाचेर तुमी बरेच तरूण आशिल्ले कारणान तुमचे वळखी आशिल्ल्यो जावं खंय तरी सरकारी जावं प्रायवेट आस्थापनांनी तुमकां नोकरी मेळूं येताली पूर्ण वेळ हेंच करपाचें तुमी धाडस कशें केलें फुडें 50 वर्सां जातकीर तुमकां जॉब मेळचो ना धाडस कशें केलें एक म्हणल्यार म्हाका सामकें पिशें कशें नाटकांतलें सामकें पिशें व्यसन जशें कोणा सोऱ्याचें व्यसन लागलें म्हणटा तशें म्हाका एक नाटकांतलें व्यसन जें तें कशें सोडूं शकना कारण हांव सुद्दां एक फॅक्टरी कॉलगेट फॅक्टरी तेन्ना नोकरी करतालो जो आयज हांव 40,000 जोडटा आयलो म्हाका ती दुबाव ना कारण म्हजे वया जे भुरगे ते 40,000 जोडटा हें म्हाका सांगता पूण हांवें तें सोडलें आनी नाटकूय दिवन बसलो कारण म्हाका आवड आनी एक म्हणल्यार कितें तरी देवान दिलां म्हाका ही कला दिली निसर्गान म्हाका घडयला हय तें लोकां मेरेन पावप लोकांचें मनोरंजन करप लोकांक म्हणजे म्हाजे स्वभाव विनोदी सगळें म्हाका हांगांतल्यान कितें म्हणजे एक सांगपा म्हणल्यार आतां आमी हांगा हें घेता एकमेकाची मुलाखत घेता पूण लोकांक एका दिसता नाटकूय केल्ल्या दिसता म्हणून पूण हेवूय सांगता की नाटक म्हणून पळयात आमची मुलाखत पळोवं नाका अशें हांव सांगता तशें दिसता म्हणजे प्रत्येक तशें म्हणजे जेन्ना हांव स्कुलान आसतना जेन्ना हांव ओरल एग्जाम दितालो तेन्ना म्हाका एक पीटी सर देसाय सदां म्हणटा वाचता आसतना तूं नाटक करता मरे म्हाकाय ते तेन्ना नाटक म्हणजे व्हडलें कळनाशिल्लें नाटक करता मरे अशें पूण जेन्ना असो येयलो एक म्हणजे आमचो उत्सव चित्रपुन्याचो उत्सव जाता तेन्ना म्हाका नाटक म्हणजे समजलें हांव तें सोडीन आयलो फुडें बसून जमनीर बसून पळोवपाचें मजा आशिल्लें पूण तेन्ना म्हाका एक आवडली हें म्हणलें अशें सांगात अशें करून लोकां मदीं कित्याक हें करप लोकांक समाधान कित्याक दिवप ना कित्याक आयज म्हणजे प्रत्येक मनीस टेन्शनाक आसतात वो आसता पूण कित्याक तांचें हें करप मनोरंजन करप ना म्हणजे तुमी नाटक करपाक केन्ना सुरू केली म्हणजे वयाच्या 13व्या वर्सा केलें 13व्या वर्सा आनी तें खंयच्या नाटकांतल्यान सुरू जालें म्हणजे आमी एक 3 जाण मेळून एक संस्था स्थापन केली एक विजयानंद नागेशकर आनंद दायमोणकर आनी हांव आनी शंभू राजे एक वराची 1.5 वराचें हांवें नाटक हातीन घेतलें तेन्ना औरंगजेब रोल केल्लो मराठी हय मराठींतल्यान औरंगजेबाचो रोल केल्लो म्हणजे नांव औरंगजेब दिसता म्हाकाच खबर ना पूण उमेद कशी अशी म्हणून औरंगजेब सगळ्यांनी अशी हें करून आनी एकांकी ती आमी एक 1.5 वरां सादर केली हय आजुनी म्हणजे ऑलरेडी कितें जालें आतां जी रात आसा जी आमी तिगाय चलयताले ते आतां आपले जॉबा लागून कडेक उरले आनी हांव ती आजुनी चलयत आसा म्हणजे रात चलप म्हणल्यार नेमकें कितें करप म्हणजे नाटक हें म्हणजे म्हाका नागेश देवस्थान म्हजे नांवान एक हें केल्लें आसा प्रशांत हें रात म्हजी म्हणून अशी ती हांव हें करता म्हणजे जागेत रात देवाच्या उत्सवा चित्रपट वेगवेगळीं नाटकां आसतात हय 5 नाटकां आसा तितूंतली एक हांव करता हय तें आतां 6 तारखेक नागेशी आसा चित्रपुन्वेक हय एक नाटक तें म्हाका म्हजेच खातीर तें हय तें कोंकणी मराठी ताका विशय येना तेतूय येना भाशेचो येना भाशेचो केन्नाच ना म्हणजे तुमी सांगलें नागेशी म्हणल्यार नागेशच्यानच एक फोन आयला
शिवनाथ नागेशकर. भाई विचारा तुमचो प्रश्न, कार्यक्रमात तुमचे स्वागत. प्रशांत बाब, तुका दूरदर्शनचेर पळोवन म्हाका इतकी खोस भोगली की विचारपाचें ना. कित्याक तुजें हें कार्य नामदेव बाब ताणें भरपूर कार्य केलां आमच्या गांवा खातीर. भुरग्यांक इतले ताणें वयर काडल्यात सगळ्या भुरग्यांक हांगा. आनी खास करून ताका पळयल्यारूच कॉमेडी कशी म्हाका दिसता. प्रशांता जर पळयत तो कॉमेडीच मनीस कसो दिसता आनी असली अफलातून तो नाटकां बसयता. ताका खरेंच मना काळजासान ताका हांव परबी भेटयता. कित्याक ताका आमी हांगासर खूब हांवें ताका खूब खेपे सांगलें सुद्दां कितें तुका फायनान्शियल कितें लागत सुद्दां जाल्यार म्हाका सांग, हांव खंयच्यान हाडपाचें तें हांव पळयता म्हणून. इतलें सुद्दां ताका हांवें सांगलेलें आसा हेजे पयलीं. भिवू नाका तूं, पण वच तूं फुड्यान. आनी कोंकणी भाशेंत जो तूं वावर करता तो खरो तोखणायेचो वावर म्हणून. म्हाका एक प्रश्न एकूच आसा, तूं मरे एक बरेंच अशें नाटक सिरियस काड, सामकें सिरियस. म्हणजे तुगेली कॉमेडी नाटकां भरपूर जाल्या आनी जाताय बी ती 100 वयर प्रयोग बियोग जाता तुजे. पूण म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान तूं एक सामकें सिरियस अशें मनात की, आनी सिरियस म्हणजे कशें रडू जाय, अक्षरशः रडू जाय अशें सिरियस नाटक एक तयार करपाची तयारी कर. हें तुका आनी तेजे त्या बद्दल सांग तूं म्हाका. आमकां सिरियस म्हणजे हांवें रथोत्सव नाटक केल्लें, दत्तराम कामत बांबोळकारान बरयल्लें. तें बरें तशेंच एक स्टोरिकल नाटक, सिरियस स्टोरिकल नाटक आयलें म्हणजे रथोत्सव. तें एकदां केल्लें हांवें आनी तेन्नाच भिल्लो हांव म्हणजे हें नाटक कशें जातलें. कारण आयज प्रेक्षक आशिल्ले कितें, आयज प्रशांत कॉमेडी करतलो हें ताशें आयिल्लें. कारण जेन्ना आमी हांगा संकल्प थिएटरांत स्पर्धेक केल्लें नाटक तेन्ना सगळे जाण अशें रथोत्सव म्हणलें की आयज कितें तरी म्हणजे मिनींग कळालें. एक प्रशांत म्हणजे आस्पायरलें, गर्दी भरली, भरपूर गर्दी भरली. आनी जेन्ना नाटक सोंपलें रडोवन गेले लोक. फक्त म्हाका दुसरे दीस फोन करून सांगलें, प्रशांत आमी आसपा म्हण येयले आनी तुवें रडयलें म्हणलें. आनी तेवूय तुवें सक्सेसफूल म्हणलां तूं रडोवपाक. हें म्हाका एकदम बरें दिसलें. कित्याक म्हाका दिसतालें अरे देवा हांव सिरियस रोल करता इतलो म्हाजें जमतलो काय ना. बरोबर, हो प्रश्न सामको तकलें आशिल्लो. लोक म्हाका पयलें आसतले काय आसले जाल्यार फेल, पूण तें जालें ना. देवा कृपेन रंगदेवते तें जालें ना. आनी म्हजो बरो रोल जाला. म्हाका त्या नाटकाक म्हणजे पयलें बक्षीस मेळ्ळें संस्थेक आनी म्हाका अभिनयाचें तेन्ना पयलें बक्षीस मेळ्ळें. म्हणजे कलाकृती म्हाका सेकंड मेळ्ळें, थर्ड मेळ्ळें, जावं सर्टिफिकेट मेळ्ळें. पूण ह्या नाटकाक म्हाका संकल्प थिएटराच्या नाटकाक केल्ले स्पर्धेक तेन्ना अभिनयाचें पयलें आनी म्हजे संस्थेक पयलें बक्षीस मेळिल्लें त्या वर्सा. खुबदां आमकां पूण हांव हेवूय बाई सांगता तुमकां घेतलें की हांव तशें करूं पळयतलो फुडें आनी एक बरें तशेंच नाटक हाडूंक सोदतां. म्हाका दिसता भाईचो आशिर्वाद आनी नागेशच्या बाकीच्या लोकांचो आशिर्वाद आनी देवान नागेश महारुद्र महालक्ष्मीचो आशिर्वाद तुमच्या सदांच फाटल्यान आसा. तुमी जो अनुभव घेता, जो तुमी अभिनय करता, तो जरी विनोदी आसलो जाल्यार तातूंत एक सिरियस मेसेज लिपलेलो आसता. पूण नाटक सिरियस तुमी करपाक यशस्वी तितलेंच थरल्या, ताचो अभिनंदन तुमचें. फुडो आमी प्रश्ना कडेन या. आमचे लायनीर बाब गावडे बाब आसा. विचारा तुमचो प्रश्न. नमस्कार. अश्विन गावडे बाब खांडेपारच्यान तुमी विचारा प्रश्न. नमस्कार. सराक पयले म्हणल्यार नमस्कार मनांतल्यान. प्रशांत सर तुमकां खरेंच मनांतल्यान नमस्कार. थँक्यू. म्हजें नांव अश्विन गावडे. हांव श्री विठ्ठल शांतादुर्गा मुड्डी खांडेपार ह्या ग्रुपांतलो एक मेंबर. तर पयलें म्हणल्यार हांव तुमचें खूब कौतुक करपाक सोदतां की आमी आज पर्यंत तुमची जितलीं नाटकां पळयलीं थंय एकूय अशें पॉझिटिव्हपणा जावं एक डबल मिनिंगाचें केन्नाच आमी तुमच्या नाटका मदीं दिसलें ना आमकां. आनी तशें तुमी लोकांक दाखोवनूय दिना, त्या खातीर तुमचे खरेंच आभार मानता. तशेंच आतां तुमकां हांव म्हाजें क्वेश्चन विचारता सर. सो कितें जाता एखादे वेळ एकदां कितें जाता, एकदां नाटक आमचें बरें जाता, लोकांक खूब आवडटा, तर एकदां नाटक खूब बरें जायना. सो हाचे फाटले तुमचे विचार कितें, हो म्हाजो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न आसा की एक नाटक आसा म्हणजे एक संस्था चलयता, ती खंयची तरी दुसरी संस्था जावं दुसरे कोणी मेंबर तयार जाता आनी त्या संस्थेक फोडटा. हो म्हाजो दुसरो प्रश्न आसा. आनी तिसरो प्रश्न म्हाजो आसा की तुमी तुमच्या तरेन म्हणजे येणाऱ्या पिढीक तुमी कितें सांगपाक सोदता, प्रोत्साहीत करपा खातीर तुमी कितें सांगपाक सोदता. म्हाका दिसता 3 प्रश्न मातशे उत्तर दिल्यार बरें दिसतलें. अश्विन बाब तुमचे अभिनंदन. पयलीं म्हणल्यार तुमी 3 प्रश्नां भितर खुबशे नाटकांतले सार, ज्या नाटकां भितर ज्यो समस्या आसा
ते तुमी विचारलेले आसा. सर सांगात तुमी. पयलो प्रश्न म्हणजे कितें म्हणटा तें पयलो प्रश्न जो ग्रूप तयार जालो हय त्या नंतर ते कलाकार आसा ते कलाकारचे जे योगदान एक नाटक लोकांक आवडटा थोडे प्रेक्षकांक आवडटा थोडे कलाकाराक आवडटा ताजे विशीं एक दुसरो आशिल्लो प्रश्न तो म्हणजे पहिली गजाल म्हणल्यार हाजे पयले प्रश्ना उत्तर दिता की नाटक थोडे बरें जाता बरें जायना जाता अशें जाता हें आमकांय भोगलां बरें नाटक वर कारण एक म्हणल्यार आमचो एक मूड आसता तो म्हणजे म्हाका केन्ना असो प्रेशर हाडटा कोणी एक संस्था आमकां आपोवन व्हरता नाटक करपाक जाल्यार म्हणटा प्रशांत बरें जावन या हांव सदां सांगता प्रेशर म्हाजें घालनाका कारण हांव जेन्ना क्रिकेट मॅच पळयतां क्रिकेट तेन्ना सचिन तेंडुलकर जावं सेवाग जावं कोणी विराट कोहली आज सेंच्युरी मारतलो बरें स्ट्रोक पळोवंक मेळटले बरें बाउंड्री पळोवंक अशें पळयता पूण केन्ना झिरोचेर वता तो मूड आसता एक एक दीस मनशां आसता तशें आमचो एक कलाकाराचो मूड आसता थंय वचूं जाय थंय बाबा वातावरण बरें आसूं जाय ऑर्गनायझर बरें आसूं जाय आनी जेन्ना धाक नाटक सुरू दिता आमकां तेन्ना एक 10:30 जाले तरी बरें दिसता पूण तें तर 12 नाटक जालें जाल्यार आमचो मूड वता आनी प्रेक्षकाचो मूड वता कारण प्रेक्षक आशेल्लेले आसता कितें 10:30 म्हाका पळोवपाक मेळटलें आनी 12 जाण गेल्ले ते बेजारता ते एन्जॉय करिना नाटक ते एन्जॉय अजिबात करना हय तांकां न्ही तांकां त्रास हांव कितले वेळ अशें करून कारण पावणेक 1 वर वता ही पावणी मदली आसा न्ही ती 1 वर येता ती पावणी करतना म्हणजे लोक अशें पावणी जायना तांचे चुकोना लोक पावणी करूं शकना न्ही कुठे लास मारूं जाय न्ही ती अशें म्हणून पूण तांचे पूण करतले कितें पूण म्हाजे दृश्टीन तरी धाक नाटक जालें ती अर्दवर पावणी कर 10:30 ते नाटक सुरू जाय तेन्ना नाटक बरें प्रेक्षक एन्जॉय करताले हय आनी दुसरो प्रश्न ग्रूप फोडपाक जाता हांव ग्रूप फोडले म्हणून हांव तशें म्हजे तरी कांय येना कित्याक म्हाकाय बरें पडटा कितें जाणा नवे भुरगे तयार करूंक मेळटा नवे भुरगे येता आनी म्हाका शिकोवपाक उमेद दिसता तांचे कामूय करपाक उमेद दिसता भुरग्यां वांगडा पूण म्हाका अशें दिसता की ग्रूप फोडप हें तरी म्हणजे बरें दिसना दुसऱ्याक तेजें काम करता दुसऱ्या आपोवन व्हरप जेन्ना काम करना आपूण जावन वता ती वेगळी गजाल आसता पूण हें जावचें न्ही आमचे तरी जे आमी जे संस्था चलयतात कोणी जावं ते अशें आमचे मदीं हो भेदभाव केन्ना आसचो न्ही आनी आसूंकूय जायना आमी खंय एक कोट आसून हें सगळें करता कित्याक आमी एक रंगदेवते सेवा करता प्रेक्षकाचें मनोरंजन करता आं तेन्ना अशें केन्ना आसूं जायना अशें म्हाका दिसता आनी येणाऱ्या कलाकार आमी आतां येतले फुडें कित्याक म्हणजे हांव सदां हांगा गेला केन्ना मनशान गर्व करूं येना खंयचो गर्व जेवपी ना आज प्रशांत आसा राजदीप आसा फाल्यां कोण तो प्रशांत कोण तो राजदीप येतलो आमी मोठेपण समजून कितें फायदो आमी आनी कितले 4-5 वर्सां करी मागीर कोण तो वेगळे येतले बरोबर फायदो कितें अशें जेन्ना आयज चलना की एक सर्टिफिकेट मेळ्ळो तो डायरेक्टर जाता तशें जावचें न्ही भरपूर शिकचें कारण हांव सदां म्हणटा कोणा सांगतना पयलीं हार जावं जाय मनशाची पयलीं जिखूं जायना मनीस म्हाका 9 वर्सां उपरांत सर्टिफिकेट मेळ्ळा ती अजीत बाईच्या नाटकान म्हणजे नागेश मालवी नाटकां हांव काम करी तेन्ना म्हाका 9 वर्सांत सर्टिफिकेट मेळ्ळी पूण हांव तसो आसा कित्याक हांव हार सहन करता आयला तेन्ना तो पयले विजय जाल्लो म्हाजो आयज ती हार सहन करूंक म्हाका त्रास जातले आनी समज जिखले सुद्दां जाल्यार आपल्याक तसो रावं जाय हारले तशें रावं जाय मस्तकावर अजिबात घेवं नाका फुडले कलाकार हांवूय सांगता की एक सर्टिफिकेट मेळ्ळी जावं अभिनयाचें मेळ्ळें कांय ना फुडें आपूण आनी बरें करतलो ही याद करूं जाय आयची उमेद जाली फाल्यां परत आमकां तें करूं जाय हें चिंतात आनी फुडें सरप अशें तरी म्हाका दिसता म्हाका दिसता बाब गावडे हांचे प्रश्नाचें उत्तर मेळिल्लें आसा खुबदां इंडियन क्रिकेट टिमी खेळपी जे खेळगडे आसता तुमी क्रिकेटीचे एग्जांपल दिलें तेच खेळगडे मागीर दुसरे गेमींक खेळटात परत इंडियन टिमी येता म्हणटा हें स्वाभावीक आसता खंयच्या टिमीक तो खेळप अथवा खंयच्या ग्रुपांक ताणें नाटक करप हें त्या व्यक्तीचेर त्या वेळा काळा स्थळा प्रमाणे ते गरजेचेरय डिपेंड आसा पूण म्हाका दिसता फोडप अशें आमी चिंतचे परस तो एक कलाकार भले म्हाज्या ग्रुपांतल्यान नाटक ना करत पूण तो दुसरे कडेन तरी रंगदेवतेची सेवा करता न्ही हितूंक आमी म्हाका दिसता समाधानी जावपाक जाय आनी तुमी सांगले तशें एक टिमींतलो एक प्लेयर गेलो जायत जाल्यार दुसऱ्या प्लेयराक संदी मेळटा तसो एक कलाकार गेलो जाल्यार दुसऱ्या कलाकाराक निश्चितूच संदी मेळटा म्हाका दिसता बाब गावडे हांच्या प्रश्नांचें उत्तर तुमी योग्य अशें आनी समर्थक अशें दिल्लें आसा
म्हजो फुडलो प्रश्न आशिल्लो तो म्हणल्यार तुमी आज मेरेन वेवसायीक स्तराचेर खंयची नाटकां ह्या भुंयेचेर हाडली? म्हणल्यार घरची घरा बाबई देविदास बाबई यांचे नाटक, मागीर दत्तराम बांबोळकाराचे तातोसान बुद्धजीवन, कुसलान रावनायन गाती, धांव धांव धांवलो, लग्न करचेंच न्हय, मोगाचें वाळंगें, लग्नाचें भर्त, ही दत्तराम बाईची नाटकां बांबोळकाराची. राजेश सरांनी म्हाका जमलें धडणे का नाय, टेन्शन फ्री, आमचो आज जगन्नाथ, एवढी नाटकां म्हाका तांणी दिली. आज मेरेन अशी कितली नाटकां तुमी ह्या वेवसायीक रंगभुमीचेर हाडली? म्हणजे म्हाका म्हजी संस्थे 30 वर्सांनी, पयलीं थोडी हांव मराठी करी, ती 8 वर्सां 22 वर्सां जवळ जाली. 22 नाटकां 22-23 नाटकां रंगमाचेर हाडली हांवें. वर्साक एक प्रोडक्शन. हय, हे पद्दतीन तुमी 22 नाटकां ह्या कोंकणी रंगमाचेर हाडली. हातूंतलें खंयचें नाटक तुमकां चड आवडलें आनी तातूंतलो खंयचो अभिनय? म्हणजे नाटकां म्हणजे सगळीं तशीं नाटकां सगळींच बरीं आल्यात, पूण आतां कशें आमी म्हणटा अमिताभ बच्चनाले शोले पिक्चर, म्हणजे अमिताभ सगळीं पिक्चर शोले पिक्चर अजुनूय लोकांचें लक्ष आसा. म्हणजे आमचे ल्हानपणांतलें आसा, म्हाका खबर ना केन्ना जाल्लें तें, हांवें पळयलें तें, पूण अजुनूय शोले म्हणटा, पूण तेगेली ती बाकीची वायट अशी न्हय अशें आसा. तशें म्हजें एक फामाद नाटक तातूंतल्यान चड हांव वयर सरलो, म्हणजे लोकां मदीं दिसलो जमले रे जमले नाटक. हय हय. आनी दुसरें गजाल म्हणजे जमले खूब नांव म्हणजे कितें जालें ह्या जमले रे जमल्याची सादारणशी पार्श्वभूमी कितें, म्हणजे सादारणशी स्टोरी कितें, म्हणजे कोणाचेर तें गुरफट्टा, आनी तातूंतलो एखादो प्रसंग जर सांगून डायलॉग जर जाता जाल्यार? म्हणजे हे एक्चुअली बस ड्रायव्हर बस कंडक्टराचेर. म्हणजे आतां आमी फोंड्या बाजारांत गेले न्ही जाल्यार तशें दिसतलें. अशेंच तें राजेश सरान अशेंच नाटक तें बरयलें, राजेश पवार सरान अशेंच नाटक बरयलें, आनी आमी तितलें ताका सादरीकरण सपोर्ट केलो. म्हणजे कंडक्टराची जीण कितें, कशें हें करता, कंडक्टर थंय कशें वागता. पूण एक ताणें खंयच गाळी बीन घालूना नाटकांत. म्हणजे नाटकाची बॅकग्रावंड कसो, म्हणजे सुरवात कशी जाता, नाटक फुडें कशें वता, आनीक तें सोंपता कशें, हातूंतलो तुमचो जो एक सपोज जमलो जाय जाल्यार आतां तुमकां जमतात तें, कारण जमले रे जमले न्ही, जर आतां जमलें म्हणजे आतां पाठ आसतलेच तुमकां तें, म्हाका दिसता ताचे प्रयोग तुमी भरपूर कितले केले? 187 केले. 187? अरे वा. 187 प्रयोग करपी म्हळ्यार डायलॉग ते आसतलेच पाठ. जाल्यार पार्श्वभूमी कशी आनी तातूंतलें नाटक फुडें कशें वता आसतना एक प्रसंगाक तुमकां कशें डायलॉग एक जाता, तातूंतलो एक संवाद एक डायलॉग जमलो जाल्यार तो कोणाचो डायलॉग इतले मेरेन? तो म्हणजे हांव एक ड्रायव्हर आसता नाटकां, आनी मागीर कितें करता, म्हणजे थंय सोयरीगत जुळोवपाचें आसता. तर एकटो सोयरीगत जुळयता आसतना तो मातसो तेतून दाखयलो तो मातसो हें बीन आसता करता, तो सोयरीगत ड्रायव्हर म्हणल्यार थंय हेजेर हें आसता हें बरोवपाचें, कितें म्हणटा ताका, थंय तो बरयता. ड्रायव्हर जाग्यार दोतोर म्हणून बरयता, चुकून दोतोर. मागीर कितें करतलो, बोवाळचो म्हाका दोतोर जावचो पडलो, नायलाजान ड्रायव्हर बसीचो आसता पळय ड्रायव्हर, पूण नायलाज सोयरीगत येतना दोतोर जावन राव म्हणटा, हांव तेन्ना रावता, फटी म्हणून करची पडली, म्हाका दोतोराची कितें कळटा, कारण ती वधूवर सूचक ती सांगता. हय हय दोतोर म्हणून. हय, मग कितें करतलो, दोतोर जावचो पडलो, फटींगपणां करची पडली सगळीं. तातूंतल्यान एक डायरेक्ट ऑपरेशनाचो तो की ती विचारता म्हाका सोयरीगत आयला थंय, दोतोर काळजाच्या हार्टाचें ऑपरेशन करतना मात्तूय भंय दिसना. हांव ना म्हणटा, सोंपें तें म्हणटा. कितें करपाचें, भितरले काळीज सोदून काडपाचें, सरळ कातर मारपाचें, आर्टरी वेन भायर काडपाची, नाका तो पीस कट करपाचो, रिबीट मारपाची, 2-3 थेंबे वयर सोडपाचें, आशिल्लें तशें काळीज भितर घालपाचें, फिनीश. म्हणजे दोतोर दोतोर आनी दुसरो जो ड्रायव्हर आसता तो बसीचो दोतोर. म्हणजे बसीचो जो जे सिस्टम आसा ती मनशाच्या हार्टा कडेन तो रिलेट केला. आनी अशे तरेन तें नाटक फुडें वता. आनी तातूंतल्यान जमले रे जमले म्हणटा कितें थीम कितें? शेवटी कितें जाता, म्हणजे तो जो कंडक्टर शिकपा येता सुरवाती, हय म्हणजे ताका कंडक्टरपणान जमता एंडाक, आनी म्हजें लग्न जुळटा, त्या खातीर तें मागीर जमलें इतलो. पूण हितूंतलो एक जे आमी कंडक्टर जे एक वास्को जावं ती सावड्ड्या बी
तितले कंडक्टराची एक वेगळी भाशा आसा कोंकणी उलयली जाल्यार ती कशी कितें आसता म्हणजे म्हाका म्हणजे ते वेगळे जाता आतां वास्को 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 म्हणटा आनी तो कितें स्को 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 सावड्या 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 मावड्या 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 यो 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 बेगीन यो अशें चड मगे ए मामा उदर रुको उदर रुको अशें म्हणजे ते कितें तेंचे आतां स्वर आसा ते मडगांव 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 म्हणून ते मडगांव 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 स्को 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 म्हणजे इतली स्पीड तेंची फर्मागुडी मारावडी मावड्या सावड्या मावड्या म्हणजे मजेशीर ते लोकांक एक करता एक तरेचो तांचे जीवन हरशीं तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूबच हालाकीचें ना तांकां सारक्यो वेजीस ना तांकां पगार आनी बाकीच्यो ज्यो सरकारी कर्मचाऱ्यांक आसता त्यो सुविधा पूण बसीक बसपी मनीस हो सिरियस आसता पूण कंडक्टर हो सदांच आपल्या हातूंतल्यान तो आनंदी आसता समाधानी आसता लोक उदक पिता पूण हे सॉफ्ट ड्रिंक पिता बरें मागीर आनंदी जिवन जगता फायचो तांकां हुस्को ना आनी जिवन हें बरे भशेन जगता आनी फूल बिजी उरलो फूल बिजी उरता म्हाका दिसता हें नाटक ते खातीर लोकांक आवडलें हय हय सामकें लायव्ह दिसतालें न्ही लायव्ह दिसता बस स्टँडार दिसतालें सामकें एक तर आपलो एक पॅसेंजर म्हूण आपूण जगलेलो आसता अदरवायज बाकीचे जे कितलेशेच कंडक्टर आनी ड्रायव्हर आनी मेकॅनीक आसता गोंयांक तांकां तें आपलें नाटक दिसता सामकें दिसलें मी अशें दिसलें की म्हाका अशें जालें की जेन्ना बस स्टँडार फोंड्या मेळटा कोणी तरी असो हांव जर च्याचे हॉटेलांत गेलो जाल्यार म्हाजो बील दिवन वताले नंदू ड्रायव्हर म्हणटा नंदू ड्रायव्हर हय म्हणजे म्हाका हांव तेंच सांगता कोणाक सांगता की तो म्हाजो पुरस्कार म्हजे खातीर हय सारकें हय म्हणजे बील दितालो वता तेजे घेव नाका पळय अशें कितलेशेच घडलें आनी एकदां अशें घडलें की एक बस स्टँड हांव वचत तेन्ना म्हाजे कडेन गाडी बायक नाशिल्ली हांव चलत बसीन वतालो एक ल्हान भुरगो केजीचो भुरगो आनी तेजी आवय वताली जाल्यार तो म्हणूंक लागलो जमले रे जमले रे जमले आनी म्हाका हांव आसलो म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक वळखलो तेन्ना आवय म्हणलें बाबा राग धरून नाका म्हणला तो म्हणला नाटक तुजी कॅसेट म्हणला ती जरयता म्हणलालो जेवताना कॅसेट लावन पळयता म्हणूंक लागलो आनी त्या खातीर म्हणलें तूं राग हांवें ना म्हणलें म्हाका बरें दिसलें म्हणलें कित्याक तो वळखलो भुरगो हाजीतलें आनी कांय ना बरोबर हय आतां हो युवा सुर्जा पुरस्कार फक्त थोडक्यान तो काय खबर आसतलो पूण तें म्हाका काळजांतल्यान म्हाका असो तेणी भितर घेतला तो चड मोठो पुरस्कार असो अशें म्हाका दिसता सारकें हय आनी राजय पवार सरांनी जे समाजाक भितर जे बारकावे आसा ते एकदम नकसूद उतरांनी ताणें ते मांडलेले आसा विनोदी हय कंडक्टर ड्रायव्हर मेकॅनीक हे लोक आमी तांकां वेगळे तरेन पळयता समाज पूण तांच्यो ज्यो व्यथा आसा तांचे जे जीण आसा ते भले कांय लोक तातूंतले व्यसना भितरय आसतले पूण मदत करपाच्या टायमार जावं वायट प्रसंगाच्या टायमार अथवा बरोबरच्या मनशाक सांबाळून घेवपाच्या टायमार एक कोण तरी एक्सपायर जालो अशा प्रसंगाचेर ती धांवत येवन जी मदत करपाची जी कंडक्टर आनी ड्रायव्हरांची जी लागणूक आसा जी मेकॅनीक लोकांची जी लागणूक आसा हांवें लागींच्यान पळयल्या म्हाकाय ते तांची जीण तोंडान वेगळे पूण मनान वेगळे अशे तरेच्यान मनान खूबच बरें अशें हे प्रोफेशन आमी पळयता सर तुमी नाटकां सांगली तुमकां सुरवातीक कोण डायरेक्टर मेळ्ळो आनीक आज मेरेन कोण कोणें तुमकां नाटकांत दिग्दर्शन केलें आनी तातूंतलो खंयचो दिग्दर्शक तुमकां जांचेर तुमचो प्रभाव पडलो म्हणटा म्हणजे आपूण ह्या दिग्दर्शकाची चड प्रभावीत जाल्लो आसा जावं आपूण त्या दिग्दर्शकाची इमिटेशन करता जावं अशे तरेचें कितें आसा ना तशें कांय ना कित्याक म्हाका सगळ्याच डायरेक्टरांक वेगळे वेगळे शिकपा मेळ्ळें म्हणजे अमकोच बरो असो आनी अमको वायट न्ही अशें करून न्ही सगळ्यांक म्हाका खूब बरें म्हणजे अजीत बाई म्हणजे तांचे कडल्यान हांव शिकलो अजीत केरकार सरा कडल्यान नंतर दत्तराम बाई कडल्यान दिग्दर्शन शिकलो दत्तराम बांबोळकार सर नंतर माडेश्वर सरा कडेन शिकलो प्रमोद माडेश्वर मागीर सुशांत नायक मागीर अमोग बुडकुले सद्या ह्या नाटक बसयता पूण ताणें म्हणजे ताजें एक मातशें चड वेगळेंशें बसप जालें की भरपूर ताजे कडेन अभ्यासी करून केलें मागीर राजेश सरांची जमलें नाटक बसय 2-4 तेजी नाटकां ताणीच बशिल्लीं मागीर ताजे कडेन सगळे वेगळे वेगळे अशें म्हाका सगळे डायरेक्टरा कडल्यान वेगळे अनुभव घेवपाक मेळ्ळे आनी तेंच हांव सोदतां की म्हाका वेगळे वेगळे डायरेक्शन मेळचें म्हणून हांवूय स्वताक म्हाजे करूंक शकता पूण कितल्यांतलें म्हाका खबर ना पूण म्हाका दुसऱ्यांक शिकपा चड जाय हांव आजुनूय शिकतां शिकता हांव म्हाका कळटा म्हणना आनी म्हाका कळना येवं सांगता हय पूण कळ म्हणजे हांव सदांच हांव एक कोणाक सांगता की हांवें केलें हें केन्नाच म्हणूं येना म्हणजे कॅपिटल आय अशें म्हणटा आय डाय आय वील गो टू हेवन अशें म्हणटा म्हणजे म्हाज्यांतलो कॅपिटल आय म्हणल्यार म्हाज्यांतलो हांव मरत
जाल्यार निश्चितूच म्हाका स्वर्ग मेळटलो म्हणटकीर अशे तरेची एक संकल्पना आसा. तर तुमच्यान तो जो एक नम्र भाव आसा तो आमी पळयला. तुमी सगळ्यां कडेन तितलेच नम्र वागतात, प्रशांत म्हणल्यार शांत स्वभावाचे, आनी जेन्ना विनोद करतात स्टेजीचेर पावता तेन्ना ही व्यक्ती आमकां वाटेर मेळयली ही व्यक्ती काय कितें अशें दिसना. कारण स्टेजीचेर पावले म्हणल्यार तुमचो तो विनोद सुरू जाता आनी हांगासर जाता एक नम्र भाव, प्रशांत अशें शांत अशी वृत्ती तुमची पळोवपाक मेळटा. तर तेदे वेळा वयले जे फाटले जे आज प्रौढ अशे आशिल्ले बांबोळकार सारके जे दिग्दर्शक, दत्ताराम बांबोळकार सारके जे दिग्दर्शक, लेखक, आनी आतांचे बाब बुडकुले भुरगो न्ही, भुरगो, आनी तुमी मदले पळय एक 50-60, तुमची 40-45 आनी बुडकुले बाब तर सामकोच भुरगो. जाल्यार हो मेळ तें आयकप आनी तें जाणा जावन घेवप, आपले परस वयान ल्हान आशिल्लो मनीस आपल्याक शिकयता. आनी तुमी आतां 187 प्रयोग केले नाटककार, बुडकुले बाबांनी जर तितले करूं ना, तें कशें तुमकां शक्य जालां? ती एडजस्टमेंट म्हणटा कितें तें नव्याची नवेपण आसा पळय, ओल्ड इज गोल्ड आनी नवे ते हवे अशें म्हणटा, तें कशें कितें तुमकां जमता? ना म्हणजे हांव भुरग्यां सुद्दां सांगता सदांच ल्हान सुद्दां भुरगो सांगता, म्हणजे एक KGतलो सुद्दां भुरगो सांगता तें आयकयात, तें खरें आसता. तशें अमोगाचें म्हणजे अमोगाचें जें शिक्षण आसा तें वेगळेंच आसा आनी आयकन सारकें आसा. तें लॅक्चर आयकल्यार म्हणजे पोट भरता तशें, इतलें बरें सुंदर तो सांगतना सांगता. आनी हांवें ताका स्पेशल म्हणजे म्हज्या की ल्हान व्हड तें हांवें पळोवना, पूण स्पेशल ताका हांवें म्हणजे बसोवपा लागून स्पेशल ताका आपयलो न्हू, म्हणजे नाटक तूंच बसोवपा जाय म्हणून. आनी तेणें बरेंच बसयलें. तो भुरगो एंट्री मारताच सेवाक जाला, कारण ताणें जे जाग्यार तो गेला, जे जाग्यार खळना थंय तर ताका भांगर मेळ्ळा. जशें आमी अशें म्हणटात, म्हणजे खुबशे लोक अशे खूबच भाग्यवान असतात, तांच्या नशिबाक पयलीं सावनच हें मेळटा आनी तो तितलो प्रामाणीक आसा भुरगो, खूब प्रामाणीक. ऑफकोर्स दत्ताराम बाई तितलेच प्रामाणीक, कळ्ळें न्ही तुमकां जे मेळिल्ले हनुमंत सर, हनुमंत चोपडेकार सर म्हणजे ते सामके फिदा न्ही, सामके एकदम. तर कोंकणी माचयेची हीच तर खासियत. कोंकणी जरी नाटकां कितलीशीं आमी वाठार जरी ल्हान आसलो जाल्यार खूबच लोक सगळे एकामेकाक हात घालून सरपळेक जशी ज्यो रिंग्स आसता तशें आमी कार्य करता. म्हाका एक प्रश्न आयलो सर, प्रश्न घेवया. आमचो प्रश्न बाब शिवनाथ नागेशकर म्हणून आसा. हो बाब विचारा तुमचो प्रश्न. म्हाका दिसता शिवनाथ बाईचो प्रश्न काय आमकां खबर ना, आमकां कळना. कट केलो. हय हय आवाज आमकां सारको मेळूना. शिवनाथ बाईक आमी सदांच वळखतात आनी शिवनाथ बाईन आतांच प्रश्न विचारलेलो आसा. दुसरो प्रश्न कोणें विचारलो आमकां कळूना, आवाज कळूना ताजो, पूण नांव सांगलें शिवनाथ बाई म्हणून, सारकें कळूना. तर हो जर कनेक्ट जालें जाल्यार आमी तो प्रश्न ताजो घेवया. दिग्दर्शकां भितर तुमी सांगलें, नाटकां भितरय तुमी सांगलें, हें नाटकां करता आसतना ताचे पयलीं हांव येता तो म्हणल्यार तुमचीं नाटकां खंय 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 जालें, प्रेक्षकांक सांगल्यार बरें जातलें. आतां जे सगळे म्हणजे सगळे गोंयचे वाठार पेडणे टू काणकोण एम.बी. सेंटर आसा ते सगळ्या पावले आमी. कारवार, माजाळी, मेंगलोरा गेले. मुंबय आमी रथोत्सव नाटकाचो प्रयोग केलो. आमची गोंयकार संस्था अशी आसा थंय स्पेशल आमकां आर्ट एंड कल्चरान थंय धाडलेले आमकां. थंय गेलो, थंय आमकां आशाताई बाळगांवकर, तिवळी मेळ्ळी, दोतोर रामाणी मेळ्ळे, तांणी आमचें कौतूक केलें थंय. हय म्हणजे गोंयचे असो खंयचोच कोण सोडून की आमी नाटक करूं अशें, प्रत्येक गांवां नाटक पावले आमचे. हय पूण खंयी गेल्यार उपाशी उरचो ना, हांव सदां सांगता की जेवन येतलो कोणागेर, इतली म्हणजे लोकांक काळजां धरला. म्हणजे म्हाका खबर ना म्हाका इतलें करता आवडटा काय खबर ना तरी पूण. हय पूण सगळे जे जे गोंयचे वाठार तितले वाठारांनी फिल्म 100 पळय 100 देवादर्शन जालें आमकां. अरे वा
आनी आतां जितले आनी कांय येना हय गोंयचे सगळे देवांचे दर्शन नाटकाचे निमतान सामकें हय फुकट खर्च करनासतना आनी त्या भायर कारवार आनी मंगळूर आनी हय हय आनी वेगवेगळे देवूळ वेगवेगळे देवाचे हय सगळे वेगवेगळे प्रेक्षक मेळ्ळे हय प्रेक्षक कशे आसता वेगवेगळे तरेचे आसता ते सगळे एक फुडलो प्रश्न घेवया शांबा शिरोडकर आमकां प्रश्न विचारता चोडणेच्यान हॅलो गुड इव्हनिंग सर हां विचारात आमचे जे बसी पळय सदयता ते बरोबर आसा म्हणजे आरटीओचे बदली कित्याक जायना तेंके हेवटेन तेवटेन केन्नाच बदली जाल्ली केन्ना आयकोंक ना ते तुमकां हय ते आरटीओचे मागीर फिक्स आसा एजंट आसता तेंचे ते बदली करपाचो तो प्रश्न कित्याक कळना हो हांगा हो आसा तो थंय आसा नांवां घेयना तेंचे हेवटेन तेवटेन धाडूंक जाय ते ड्रायव्हरचो फिकूर आसता तेंकां धाडटा ते आनी तेंच्या कडेन एकटो धाडटा तेंची बदली कित्याक करना एस्पेशालची कळ्ळें न्ही तुमकां विचारलें कळ्ळें न्ही कळना तेंचे नाटकाचेर तुमच्या मजेशीर प्रसंग विचारलो कंडक्टर ड्रायव्हर आनी मेकॅनीक न्ही तुमी तो प्रसंग घेतलो तुमी आरटीओचेर प्रसंग घेवंक जाय आनी तो प्रसंग कसलो घेवपा जाय मजेशीर म्हणटा आरटीओ एका जाग्यार आसता आनी तांचे अनुभव कितें आसा म्हाका खबर ना पूण ते म्हणटात आरटीओचे बदली करपाचें एखादो प्रसंग घेवन तें नाटक कित्याक करिना काय म्हणून आतां हें उलोवचें पडटा लेखकाडे आमकां पळोवया म्हाका दिसता नवो लेखक येतले आनी घडये शांबा बाबांनी सुद्दां जर म्हणजे आमकां एक हें दिलो विशयाचेर विशय दिलो हो विशय आमी निश्चित घेवया कारण हो एक प्रश्न खुबदां जांचे कडेन गाडयो आसा अथवा बाकीचे जे लायसन हाडपाक वता अशें म्हणून बदली जावची अशें लोकांक दिसता पूण अशें आरटीओ बदली जावपाचें मागपाचे आरटीओ आसात घडये पूण त्याच प्रमाणे आमकां हेच आरटीओ जाय अशें म्हणून लोक आसा कारण तें एक प्रोफेशन खंयचें आसूं तें मागीर म्हाका दिसता प्रोफेशनान एक बरें आनी वायट हे लोक आसतात जांकां आमी बदली कर म्हणून मागपी लोक आसतात आनी बदली केले जाल्यार बदली करूं नाका म्हणून म्हणपी म्हाका याद आसा हांव नांव घेना ह्या माध्यमांतल्यान पूण गोंयांत अशें कार्य हे आसा अशे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा जांकां ट्रेड युनियन येता मोर्चे घेवन बेजिकली कितें मोर्चे घेवप म्हणल्यार तांकां कोणा तरी सजा करपा खातीर मोर्चे करून घेवन येता ते हे मनशाक ट्रान्सफर करूं नाका कारण हो लोकांचो खूब आदाराचो ऑफिसर आसा आनी अशे तरेन एखादे आरटीओ आसतूय गोंयांत आसत ते कितें आसतलेच बरोबर न्ही त्याच प्रमाणे बदली कर म्हणून सांगपी आसत म्हणजे हो विशय निश्चित आमी तुमी खंयच्या लेखका कडेन उलोवपाक हरकत ना नाटक म्हणटे बरोबर खुबदां आमकां बरे अथवा वायट हे प्रसंग येता बरे प्रसंग तुमकां जे यादींतले आसा ते खंयचे आनीक एखादो वायट प्रसंग यादींतले आसा ते खंयचे बरे प्रसंग आयले आमकां वायटी आयले हय पूण पयलीं मजेशीर सांगता मजेशीर एक दोन सांगता प्रसंग ते चड वेळ घेना की एकदां आमी कुसला जावणार घाती हें नाटक नावेली मडगांव नावेली केल्लें आनी तेन्ना नाटक जाले उपरांत सोंपले उपरांत एक जाणटेली बायल आयली जाणटी दाणो घेवन हाताळ्यान बोटू हाती आयलो बोटो पानां खाता पळय बोटू हाती आयलो आयल्यान 30 रुपया काडून म्हाका दिले बाबा रे तुवें आमकां आशिल्ल्या म्हणलें बरें जावं तुजें म्हणलें हो जाणटे वयले आशिर्वाद आनी एका गांवाचें नांव सांगना पूण जो प्रसंग एक वेगळोच म्हणजे कित्याक खूब वर्सां पयलीं हांव जेन्ना ल्हान आयलें तेन्ना नाटकां पळयतालो तेन्ना संगीत नाटकां जातालीं नागेश जातालीं जावं खंय वता तेन्ना पळयतालो तेन्ना एक 4 वरां नाटक चलतालें संगीत जाल्यार एक हें आशिल्ली स्टायल कितें पेटीवाल्या टबलच्यांनी कलाकारां स्टेजीर च्या दिवप बरोबर स्टेजीर वचून च्या दिवप म्हणजे म्हण कशी आयली स्टेजीर च्या दिवप तर एका गांवांत आमी नाटक घेवन गेल्ले गांवचें नांव सांगना तर नाटक चालू आशिल्लें धांवलो आशिल्लो म्हणजे दत्तराम बांबोळकार सराचें आशिल्लें नाटक चलतालें आनी तो सीन असो आयलो की हांव जे मदीं बसलो म्हणजे ते देव मानता म्हाका सगळे आनी हांगा भिकारी ते देवळे मुखार भीक मागता असो प्रसंग आयलो इतल्यांत हांव एकदां भितर गेलो नाटकांत की म्हाका कांय दिसना मागीर कितें थापड सुद्दां हांव खऱ्यांनीच मारता अशें म्हजो हें स्वभाव तर असो मदीं बसला हेवटेन ते कडेन आनी ते कुकू करून आसता कितें आसता म्हाका कळना इतल्यान एक स्वप्ना वयल्यान च्या घेतलो आनी मनीस भितरल्यान म्हाका च्या हाडून दिली हांवें अशें केलें पळय जावो कितें करतलें
तेच कुकू ते आसता आनी हांव म्हाका कितें जालें हांव सामको आबूज जालो कितें आनी चार ग फुडें सुद्दां हात केलो पूण हांवें म्हणलें लायट बंद केली विचारलें कितें रे कितें असो मदली आमी च्या घेवन आयलो ना म्हणल्यार आपल्याक सांगलें मागीर स्टेजीर वचून च्या दी म्हणून हय बरोबर असलो प्रसंग मागीर ओके ते लोकांकी समजलें आनी मागीर परत आमी नाटकाक सुरू केली कारण ते पावणेचे हॉटेलकार आसता हय पूण तेजी चूक ना तेका स्टेजीर व्हरून दी म्हणजे स्टेजीर डायरेक्ट दिली एक्चुअली फाटल्यान दिवपाक स्टेजीर डायरेक्ट आनी एक म्हणजे असो ह्याचो प्रसंग म्हणल्यार की म्हणजे हें जावपा म्हणजे चड मना लागपी प्रसंग म्हणल्यार आमचें अशें रथोत्सव नाटक जेन्ना चलतालें तेन्ना 5 जाणांनी अकस्मात म्हजे कडेन वाद केलो नाटक सोडलें आनी गुडीपाडव्याक नाटक जाल्लें तें गुडीपाडव्याक वाद केलो आनी 4-5 दिसां रामनम आशिल्ली रामनमी हांवें अश्नोडे घेतलेलें म्हणजे अविनाश च्यारी सराल थंय घेतिल्लें नाटक आनी असो प्रसंग आयलो कितें करतलो 4 दिसां नाटक 5 जाणांक तयार करता मोठो प्रसंग पूण अशें करता करता म्हजी धांवपळ चल्ल्या हांव धांवपळ करता तो कितें घडोवपाचो नागेश तो घडयता धांवपळ चल्ली अशें करून चली सुद्दां गेले चली सुद्दां म्हाजे वांगडा पयस म्हणजे तेंचे 5 जाणां मदीं मिसळ्ळें आनी गेले आनी ते राती म्हणजे वाद केले ते 12 सुद्दां 12:30 सुद्दां आमी भोंवता आनी चली मेळ्ळे आमकां आनी 5 जाण मेळ्ळे हो अमूक सर बुडकुले तोवूय आशिल्लो अशें करून 5 जाण मेळ्ळे आनी आमी तालमी सुरू केलें कित्याक 5 दिसां नाटक करूं जाय आनी म्हाका आनी 5 दीस कितें बसतालें मोबाचें नाटक तें बरोबर तर हांवें सोडलें आनी करपाचेंच म्हणलें आनी आदले दीस हांवें अविनाश सर म्हणलें फाल्यां नाटक जायत दिसना असो प्रसंग आयलो म्हाजेर कित्याक भितर काय म्हण लागलो तूं यो म्हणल्यार आपूण पळयता त्या सपोर्टाचे गेले आनी जेन्ना गेले आनी जेन्ना उबे रावले तरी पूण म्हाका हें जायना टेंशन तकलें आनी कशें जातलें आमी सगळे बाकीचे बी सगळे सोबत रावले आनी देवा कृपेन रंगदेवतेचे कृपेन सदांच हांव कोणाक सांगता रंगदेवते भावार्थान श्रद्धेन वागा म्हणून कारण ते कृपेन नाटक एकदम बरें जालें कोणूच चुकलो ना अशें करून नाटक जालें आनी अविनाश च्यारी सर म्हाका म्हणला कितें रे तूं सांगता काय म्हणल्यार ह्या 9 दिसान म्हणून लागलो अशें करून नाटक घडयलें पूण कितें आसा कोणा खातीर कितें उरलेलें ना कोणा खातीर उरलेलें ना कशें तरी घडोवन व्हरता तो व्हरता अशें एक प्रसंग दुसरो प्रसंग म्हजेर आयलो की म्हजो नाटकाचे शो चालू आसा तेन्ना एप्रिलाक म्हजो बाबा हें जालो एक्सपायर जालो तेन्ना दुसरे मोरजी शो आशिल्लो तर बाबाची हें बीन करून आयलो हांव आनी ताका फोन केलो सर अशें जालें म्हणलें बाबा हांवें फाल्यां म्हणल्यार तुमचें नाटक कितें करूं ना म्हणल्यार जायरात छापलो म्हण लागलो बरें म्हणलें हांव येता तुमची अडचण नासता काय ना म्हण लागलो तूं यो हांवें म्हणलें कोणाक सांगू नाका म्हणलें अशें जालें म्हणून दुसरे दीस म्हाजे दोगी भाव सत्यम आनी सुरेल तिगूय जाण आमी गेले म्हणजे तांकां बाकीचे कलाकार तांकां पयलीं धाडले तुमी जाल्यार सेट बी लाया म्हणलें आनी तिगूय मागीर हांगा कोण कोण जाव दिवपा येताले ते म्हणलें 7 भायर सरले तिगूय जाण गेले नाटक करून अशें करून 12 दिसां भितर 5 शो केले एक संकट म्हाज्या आईन अशें पूण सोडलें ना कित्याक प्रेक्षकाची मनां दुखप ना प्रेक्षकाची धांदळ मारले भशेन धांदळ मारले फाल्यां तर म्हाका उत्तर दिवचें पडलें लोकांक कितें म्हाज्या बापायन म्हाका दुख्ख न्ही ते लोकांक खबर नासता न्ही लोक येता प्रशांतान नाटक म्हणून येतले आशिल्ले अशें हे दोन अशें म्हणल्यार ही जे वायट प्रसंग तुमचेर आयले दुख्खद प्रसंग आयले तसो देवाचो रथ तो म्हणजे अंत्रुजेक आमी रथ नाचयतात पुजार घेवन आनी एकट्याक जड जालो आनी ताणें सोडलो जायत जाल्यार रोखडो थंय येता दुसरो कारण ती देवाची कृपा आसता तशें तुमचेर तो त्या टायमार मनीस पावले आनी रथोत्सव पूर्ण जालो दुसरी म्हणल्यार सचिन तेंडुलकर हांचे बाबतीन ताजो बाबा अशें हें जाल्लें आनी ताणें बाबाक श्रद्धांजली इंग्लंड म्हाका याद जाता इंग्लंडाक गेले नंतर ताणें सेंच्युरी मारली हय सेंच्युरी मारून बाबाक श्रद्धांजली दिली तसोच म्हजो एक फ्रेंड जो नांव घेवप योग्य जावचें ना ताजी BEdची परिक्षा आशिल्ली जो आज टिचर आसा बाबाची दहन केलां आनीक पेपर बरोवपाक गेला आज तो बऱ्यांतलो बरो शिक्षक आसा आमकां एक बऱ्यांतलो बरो शिक्षक मेळचो नाशिल्लो एक कडेन सांगपा येना कारण रोखडी इंटरव्यू जाल्यार दुसरो सिलेक्ट जाल्यार तो टिचर जावपा पावनाशिल्लो नाटक शिकयता तें अशें म्हाका दिसता मारियाबायन आमकां सांगलेलें तें एक संदेश आमी तो दिताकच पूण केवळ संदेश दिनासतना जिवनाक कशें वागप त्या वेळार कशें वचप फुडें कशें वचप हें आमकां रंगदेवता निश्चितूच फुडें व्हरता तुमच्या कार्याक आमचें नमन हांव म्हणटा तुमचें जें हें एकंदरीत नाट्य प्रवास आसा तातूंत तुमचे घरच्यांचो सदांच आदार आसा आनी घरचे
कोण कोण तुमकां मदत करतात आनी तुमचे लागींचे लोक आज मेरेन जांची नांवां घेवंक जाय अशें दिसता ती तुमी निश्चितूच घ्या कारण हो जो कार्यक्रम आसा ते सगळे पळयतात आनी जे जे मनशाचो आधार तुमकां आज मेरेन लाभलो एखादी स्त्री कलाकार आसूं धरून घरची आनी तांचे निश्चित तुमी वळेरी सांगचे सर. पयलीं म्हणल्यार आवय बापायचो आधार आशिल्लो. आई सदां आमी नाटकां पळयतालीच पूण आतां सद्या तिका पेरलस जाल्ले कारणान ती भायर सरूं शकना. बायलेच तरी सपोर्ट आसा कारण चड मेन बायलेचो आसाय कारण आमी नाटकां वता आसतना आमचे बरोबर दुसरे चलयाक एखादे वेळ गैरसमज जावं येता पूण ताका पयलीं सांगलें अशें अशें आसतलें. नाटक म्हणजे पयली बायल आनी तूं दुसरी बायल हें पयलीं ताका सांगलें हांवें. थंय कांय अजिबात धरूं नाका म्हणून तूं विश्वासान राव म्हणून तें तशें आसा तांचो घरच्यां सपोर्ट आनी गांवच्या सगळ्या लोकांचोय आनी खास करून अजीत केरकार सर, दत्ताबाई, हनुमंत सर चोपडेकार, मागीर आनी हे जे कलाकार वावुरता तेंचे आवय बापूय तांचोय सपोर्ट आनी शिवनाथ बाई सांगलें तशें तांतेय म्हाका भरपूर आदार करता. एक चली सुद्दां सांगलें आनी तो म्हाजे फाटल्यान भरपूर तेणी प्रयत्न केले म्हाजे खातीर अशें केल्लें. आनी अनुजे नाटकां खास करून म्हणपाचें म्हणल्यार कितें जालें एक लेडीज आमचे ऐश्वर्या परब म्हणून हय कोटंबी रावता तें कोटंबीच्यान नागेशी तालमी नागेशी म्हणजे नागेशी कोटम व्हडली न्ही पूण नाटक चालू आसतना शो चालू अकस्मात ताका सावंतवाडी जॉब लागलो टिचराचो लॅक्चर दिवपाक लागलो. पूण म्हाका कितें जालें सावंतवाडी हांगा यो सावंतवाडीच्यान शो घेतले आसा कितें अकस्मात काय चेंज करून मेळना न्ही पूण ताणें तूं भिवू नाका बाई म्हण लागलें आपूण येवन करता आनी तेजो तें येवन म्हाजे सगळे शो केले आनी थंयच्यान लॅक्चरार 5:30 सुटप 8-9 पावप आनी मागीर हांवें प्रयोग करता बापायन म्हाका सपोर्ट केलो हाडून म्हाजे वांगडा सोडप तेणी. निश्चितूच ह्या मनशाक आमी सलाम करूया कारण रंगदेवतेची सेवा जो मनीस केलो करपी आसता तो निश्चितूच आयुश्यांक बरो आसा. आमचे कडेन सर 2 मिनटां उरल्या. तुमी संदेश दिवपाचो आसा आनी त्याच बरोबर तुमचो आवडटो एक डायलॉग सांगपाचो आसा. दोनी जर जमता कारण तुमकां तें जमता. पयलीं संवाद आनी संदेश आतां संवादांतल्यान संदेश चलता म्हणजे आयच्या भुरग्यां खातीर म्हणा अथवा तुमचो एक डायलॉग जो तुमकां भावला जो प्रेक्षकां मुखार सांगपाक जाय. म्हणजे हांवें रथोत्सवाचे एक म्हणजे तो मातसो सिरियस आशिल्लो डायलॉग. हय म्हणजे रोज जेन्ना हें जाता बांदता तेन्ना गांवचे लोक कितें करता एकामेकाक फितूरपणान तो हें जायना आनी तो बाबूचो जो आसता पात्र न्ही तो ते धरता आपूण बांदतलोच म्हणून तेन्ना हय म्हणजे तो उलयता फावना चलूं लागात. आरे आरे हो आमच्या जाणटेल्याचो आमचो जाणट्याचो रथ चलात हेवटेन तेवढी हेडपाक फावता तुमकां. म्हाका म्हाका कसोय करून प्रकारां हाडपाकूच जाय कसोय करून हळद प्रकारां हाडपाकूच जाय. एकट्याच्यान खंय जातलें हेवूय सगळे कडेक सरले ना पूण हो रामाचो रथ हांव ओडटलो हांव हाडटलो आनी निमाण तो संदेश म्हणजे आयच्या ह्या भुरग्यां खातीर म्हजी इतलीच आसा की तुमी कले कडेन अजिबात की लज दवरूं नाकात. कल आपले देवान हांगाले तो लोकां मुखार पेश करात लोकांक वाह मेळ्ळ्या. लज कसली ना जावं चली भुरगें जावं चलो भुरगो पूण इतलेंच चलो भुरगो नाटकांत गेलो सोरो पिवपाक लागलो आनी चली नाटकांत गेलें वाटलें हें म्हणून घेवं नाका हें आपल्याचेर आसा हें आपल्याचें तें आवय बापायचें ना हें म्हणून घेवं नाका अशें म्हणून भावार्थान श्रद्धेन रंगदेवते सेवा करा. तुमी फुडार पळजळीत आसता तूं मात्तूय दुबाव ना म्हजे वर सांगता म्हाका लज दिसना कांय ना. हय बरोबर तुमी सर आयले परत एकदां तुमच्या पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन आमी आभार मानतात. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन आनी योग्य मनशाक कला सृजन युवा कला सृजन हो पुरस्कार मेळ्ळो. मनशाच्या आयुश्यांक राम हो वेगळे तरेन येता. सुरवातीकूच कोणी मेळ जाल्यार आमी राम राम म्हणटात कार्यक्रम सोंपलो नंतरय राम राम म्हणटात आनी तुमच्या रथांक जो राम आसा तो राम आमच्या आयुश्यांक येवं कारण जेन्ना आमच्या आयुश्यांत राम आसता तेन्ना आमचें सगळें आसा आनी कांयच ना तेन्ना आमी राम ना म्हणटात. तर अशे तरेन तुमी आमकां रामाची
उत्सव आमचें सादर केलें आनी तुमकां बऱ्यापैकी हें जमलें आनी अशें तुमकां फुडाराक खुबशें आयुश्यांक बरें बरें जमूं, तुमकां बरे बरे प्रसंग तुमच्या आयुश्यांत येवं अशें आमी म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं.